लुका प्रमाणे शुभ वर्तमान अवेस्वर 6 वळी 30 आणि 7 ते 40 आणि 9. पेल्याची नीत करू नये. कोणाचीच नीत करू नाकांत आणि तुमची देव नीत करचो ना. कोणाकूच गुन्यांवकार करी नाकांत आणि तुमकांय देव गुन्यांवकार करचो ना. दुसऱ्यांक बोगसात आणि तुमकांय देव बोगशितलो. दियात आणि तुमकांय देव दितलो. बरें चिकार माप दामून चेपून हालोवन आणि ओतोसोर सुयेन भरलोलें देव तुमचे हुंडयेंत घालतलो. कित्याक ज्या मापान तुमी दुसऱ्यांक दितात त्याच मापान देव तुमकांय दितलो. जेजून ही ओपार तांकां सांगली. एका कुड्ड्याच्यान दुसऱ्या कुड्ड्याक वाट दाखोवंक जाता. दोगूय फोंडांत पडचे नात. शीस आपल्या गुरू परोस व्हरतो न्हय. शिकून पूर्ण जाल्लो शीस तो की आपल्या गुरू सारको उतोरतलो. तुज्या पेल्याच्या दोळ्यांत आसा तें किसोर तूं कित्याक पळयताय आनी तुज्याच दोळ्यांत आसा ती पाटी तुका दिश्टी पडना. तुज्या दोळ्यांतली पाटी तुका दिसना तरी तुज्या पेल्याक म्हणटाय, इश्टा म्हज्या राव, तुज्या दोळ्यांतलें किसोर म्हाका काडून दी. अशें तुज्या पेल्याक म्हणून कशें तांकोत तुका. अरे ढोंग्या, तुज्या दोळ्यांतली पाटी पयली काड आनी मागीर तुज्या पेल्याच्या दोळ्यांतलें किसोर काडूंक तुका निवळ दिश्टी पडतलें. झाड आनी फळां. बरें झाड वायट फळ दितशें ना. न्हय म्हूण वायट झाड बरें फळ दितशें ना. ताच्या फळा प्रमाणे दर एक झाड वळखूंक मेळटा. कांट्याची कोणें आंजिरां काडल्यांत म्हूण ना. न्हय म्हूण सोरांट्याच्यो कोणेंच धाको काडलोल्यो ना. बरो मनीस आपल्या काळजाच्या बऱ्या भांडारांतलें बरें काडून दाखयता. वायट मनीस आपल्या वायट भांडारांतलें वायट काडून दाखयता. तर काळजांतलें भरोन ओतता तेंच तोंडांतल्या उतरांनी व्हांवता. दोग घर बांदपी. म्हाका तुमी सायबा सायबा कित्याक म्हणटात आनी हांव सांगता तें करिनात. जीं कोण म्हजेशी येतात, म्हजें उतर आयकतात आनी त्या प्रमाणें चलतात, तीं सगळीं कोणा सारकीं तें सांगता. घर बांदतल्या एका मनशा सारकीं तीं. ताणें खोल खणून खोडपाचेर बुनयाद मारली. आवड आयलें तेन्ना त्या घराचेर उदकाचो लोट बसलो, पूण तें हालोवंक जालें ना. कित्याक तें घट बांदलोलें आनी जीं कोण आयकतात पूण कांयच करिनात, तीं बुनयाद मारिनासतना आपलें घर धर्तरेर बराबर बांदतल्या मनशा सारकीं. आवड येवन ताचेर उदकाचो लोट बसना फुडें तें रोखडेंच मोडलें आनी ताचें सारकें घोटान जालें.